एसएससीच्या बोर्ड एक्झामीत परत चलयांनी हुबळलो बावटो. 18,939 जणांनी दिल्ले परीक्षेत 92.69% भुरग्यांनी मारली बाजी. एकूण 118 स्कुलांची जाली परीक्षा. 83 अनुदानित जाल्यार 35 सरकारी स्कुलांनी दिलो 100% निकाल. कोरोना पातळत चल्ला गोंयच्या खाची कोनशांनी आपली पाळा मोडा. पूण थाकायेची गजाल म्हटल्यार वखदां आनी वॅक्सिनाचे जावक लागल्यात मनशांचेर यशस्वी प्रयोग. रशियेन आडावन धरला चीनाक जावपाशिल्ल्या S-400 मिसायल सिस्टमाचे वितरण. चीनाचेर रशियेन केल्लो हेरगिरीचो आरोप. ते उपरांत रशियेन आडावन दवरले वितरण. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. गोंय बोर्डाचो इयत्ता 10वेचो निकाल 92.69% लागलो. दर वर्सा प्रमाण ह्याय वर्सा चलयांनीच बाजी मारली. चलयांचो निकाल 93.27 जाल्यार चल्यांचो निकाल 92.08% लागला. कोरोना महामारीक लागून ह्या खेपे पयलेच फावट शिमेवेल्या महाराष्ट्रान 4 आनी कर्नाटकांतल्या 2 उपकेंद्रांचेर 10वेची परीक्षा घेतिल्ली. पोरू परस ह्या वर्साचो निकाल मातसो चड लागलो. पोरू 92.47% जाल्यार ह्या वर्सा 92.69% निकाल लागलो. 18,939 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली. तातूंतले 17,554 विद्यार्थी पास जाले. 9,319 चले परीक्षेक बसलेले. तातूंतले 8,581 पास जाले. जाल्यार 9,620 चलयांनी ह्या वर्सा परीक्षा दिल्ली. तातूंतल्यो 8,973 चलयो पास जाल्यो. This year result, the total number of students appeared 18,939, passed 17,554, and the pass percentage is 92.69%. So it is slightly higher than the last year. 118 शाळांचो निकाल 100% लागलो. हातूंत 35 सरकारी शाळांचो आस्पाव आसा. पुरवणी परीक्षा 3 सप्टेंबराक जातली. परीक्षे खातीर 29 मुख्य केंद्र आशिल्ले आनी 173 उपकेंद्र आशिल्ले. Then statistics showing 100% result taluka wise. Okay, Bardes 8 aided schools got 100% result. Government school 1. I think last year there were 2 schools who secured 100% result, government school. So now this year only 1 school has secured 100% result. So total 9. So Bardes Taluka 9 schools have achieved 100% result. Then Kankon 1 school managed to get 100% result. Last time 4 schools managed, so -3, 1. Then the government schools 3 schools. Last time they were 5, so now -2. And total 4 schools from Kankon Taluka managed to get 100% result. Darbanoda aided 4 schools managed to get 100% result. 1 government school managed to get 100% result. So total 5 students secured 100% result. Cape, there is no aided school with 100% result, but 1 government school managed to get 100% result. So 4 government schools managed to get the 100% result in Kepen Taluka. मंगेशी केंद्राचो निकाल सगळ्यांत चड लागला. 258 विद्यार्थ्यांनी ह्या केंद्राचेर परीक्षा दिल्ली. 98.6% विद्यार्थी पास जाले. जाल्यार केपे केंद्राचो निकाल सगळ्यांत कमी लागलो. 441 विद्यार्थ्यांनी ह्या केंद्राचेर परीक्षा दिल्ली. तातूंतले 86.85% विद्यार्थी पास जाले. Percentage range, I mean in which the students have passed, 75 to 100%, 21.08% student passed in this range. 60 to 74, it is 33.51%. In the range of 45 to 59, it was 35.79%, and last range, that is 33.44, is 8.82%. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. 25 जुलयाक गोंयांत परतिल्ल्या अनिवासी गोंयकारांनी दाबोळी विमानतळार पावल्या उपरांत गोंय सरकाराचे वागणुके विशीं चिंता उक्तायली. येतकच तांची स्वॅब सॅम्पलां घेतली आनी उपरांत तांकां कोलवेच्या एका हॉटेलांत व्हरून घाले. आतां ते म्हणटात तांचे पासपोर्ट काडून घेतल्यात.
व्यवस्थीत सुविधाय दिवंक नात तांचो मानसीक छळ जाता असो आरोपय ते करतात. हे अनिवासी अर्थातच निर्शेल्यात, बेजारल्यात. हातूंतले कांय जाण भायर कामां मेळूंक नाशिल्ल्यान परत तशेंच हात हालीत आयल्यात. तांचे कडेन पयशेच नात. रिपोर्ट 24 वरां भितर दिवचे बदला हॉटेलवाल्यांनी तांचे कडल्यान तांचे ओरिजिनल पासपोर्टय काडून घेतल्यात. टेस्टिंगा खातीर पयशे घेतात खंय हे पळयात ताचे पुरावे दिवपी कांय क्लिप्स. गोंयच्या अनिवासींक तांच्या टेस्टिंगचे रिपोर्ट बेगोबेग मेळपाक जाय. मडगांवचो आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनोन म्हटला. चड वेळ काडून तांच्या माथ्यार अर्थीक भार घालचो न्हय अशें ताचें म्हणणें. पळयात. They arrived on 25th of July at Daboli Airport, and there itself their samples were collected for testing, for COVID testing. And since 25th till to yesterday until today morning, the reports were not given to them, and as such they were in lot of stress. Basically because the people who had come down are those people who had lost their jobs there, and with, on account of they being without any jobs, they were forced to come to Goa, and they hardly had any income. I mean money also to pay, and here unnecessarily 3-4 days hotel charges were. Does the government feel that these Goans who have come all the way from Gulf countries are going to run away? Our demand is that whenever you are doing these tests, especially for these seafarers or Gulf returnees, see that the results, the reports are delivered to the hotels within maximum 24 to 48 hours maximum, so that within 2 days, if they are positive, then further measures are to be taken, and if they are negative, they should be allowed to go to their homes. Unnecessarily, they are subjected to additional expenditures. And worst is that sometimes even the delay reports, if they come in the morning, went with all the reports to the hotel, and they were released today by afternoon. They were all were released, and even their passports were handed over. What is our question is that on one hand, you say, the government says that even if you are positive and asymptomatic, you are asked to stay at home, home isolation. You have to take care of your own self by adopting home isolation method. And here, even without knowing whether they are positive or negative, you are delaying the reports and unnecessarily putting them into undue expenditure, which cannot be acceptable in any forms. We want that a proper system to be adopted for these people who are coming from abroad. At one point of time, seafarers and all these Gulf returnees were seen as a great threat as far as COVID is concerned. But they have proved that they were not the real threat. The real threat came from across the border, and it is still continuing. But unnecessarily, you all are putting these people into great inconveniences, and somehow this has to stop somewhere. And a proper system should be worked out by which within maximum 48 hours their reports should be given to them, and seen that they are not subjected to unnecessary expenditures. गोवा 365 खातीर कोलवेच्यान रमेश नायक रावत. कोविड-19चो रिपोर्ट नेगेटिव्ह येवनूय एकल्याक 21 दीस क्वारंटायन करून ताचे हातीर 48,000चे बिल दवरपाची घडणूक म्हापसा रेजिडेन्सीन घडल्या. गोंयकारा कडल्यान पयशे उकळपाचो हो भाजपाचो धंदो आशिल्ल्याचो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला. ह्या शोशणाच्या विरोधात लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतले अशी राष्ट्रवादीन शिटकावणी दिल्या. रफीक महम्मद हो म्हापसा खोर्लेचो मनीस. कित्या वयल्यान तरी तो कोफुसांवांत सांपडलो आनी ताका ख्यास्त दिवचे बदला गरजे भायर क्वॉरंटायन करून वयल्यान तेच्या कडल्यान पयशे मागिल्ल्याचो राष्ट्रवादीचो आरोप. अशे तरेन जितल्या लोकां कडल्यान भाजपा राज्य सरकारान पयशे उकळ्यात ते तांकां परत दिवचे, नाजाल्यार 144 कलम तोडून लाखांनी लोक रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. पळयात. म्हापसा रेजिडेन्सी हॉटेलान म्हणजे म्हापसा टुरिजम म्हणजे आसा न्ही रेजिडेन्सी भितर एकटो आमचो खोर्लेचो मोहम्मद रफीक म्हणून आसा. ताका क्वॉरंटायन करून दवरला. कित्याक लागून की ताका पॉझिटिव्ह मेळ्ळा म्हणून. पूण ते रिजल्ट जो आसा तेजो 7 जुलयाक तेणी गंगानगर हे एरियेक काही मस्ती केल्ली म्हणून तेजेर FIR जावंक जाय आसली. ती FIR न करता ताका भंय घालपाक ताका क्वॉरंटायन करून दवरला आनी तेजो रिजल्ट 7 जुलयाक सांजचो 7:30 नेगेटिव्ह आसलो. राज्य सरकार आनी डेप्युटी कलेक्टर ऑफ बार्देश तो चार्ज जो तेजे कडेन आसा
तिणी अभ्यास करून तिणी जर मस्ती केल्ली जाल्यार तेजेर FIR करूंक जाय आसलो आनी ताका पुलीस स्टेशनान दवरूंक जाय आसलो आनी बेल आउट करूंक जाय आसलो फॅमिलीन तेज्या. ते न करता भारतीय जनता पार्टी सरकारान ताका आयज 21 दीस जाले. 21 दीस ताका सांगता तुमी 48,000 भरात, 50,000 भरा, 55,000 भरा म्हणून. जो मनीस गॅस सिलिंडर घेवपाक लायनीन उबो रावलेलो फुकटचो मेळटा म्हणून थंय धक्काबुक्की जाली आनी कितें जालें, पुलीस थंय येयले म्हणून तोंडाक तोंड जालें. म्हणून त्यांनी तो गॅस सिलिंडर घेवपाक तेजे पयशे ना म्हणून लायनीक रावता आनी हे तेजेर 50-60,000 भर म्हणून सांगतात. तर कशें जातले? गोंयकार जे आसा आमचे तेंचे एक्चुअली गव्हर्मेंट ऑफ गोवाक पयशे येयलेले दिल्लीच्यान, ते पयशे क्वॉरंटायन करून तांकां यूज करूंक जाय आसले. पण हेंच्यांनी आतां ते पयशे आमचे गोंयचे भावा कडसून घेवन अक्षरशः गोंयचे लोकांक त्रासान केला आनी हो तेंच्यांनी धंदो केलेलो आहा. BJP हो धंदो हेल्थ मिनिस्टरान सांगपाचें हे पयशे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिये कडून आमकां येयलेले आसा, हे पयशे आमी तुजे कडसून घेयना म्हणून सांगूंक जाय. हे पयशे घेतलेले आसा तेंचे परत सगळ्या भावांचे रिटर्न करपाचे म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टी कडेन मागता. रिक्वेस्ट जर आयकना न्हू तर आमी अख्खे गोंयचे ऑपोजिशन जे कोण आहा प्रत्येकाक आमी रस्त्यार देंवयतले. 144 कलमाचो आमी पोवचना, हेजे फाटी फुडें पोवचे ना. तुमी सगळ्यांक गोंयच्या लोकांक कितली तेदी व्हडली तुमची जेली आसा. आमी गोंयचे जर रस्त्यार जर आमी 1 लाख लोक जर देंवले तुमची जेली कितें तरी आसतल्यो. थंय वेळेला मागीर फ्रायडे तेंचे रिपोर्ट आयले नेगेटीव म्हणून. तरी आसतना काय आमकां सांगूना सोडूंक ना काय ना. आमकां दिले नॉर्मल 14 दीस करता तशें करून सोडटले. त्याच्या उपरांत 14 दीस जाता आतां तेंच्यांनी म्हटलें कितें हे पेड क्वॉरंटायन. आमकां ते पयलीं सांगूंक नासलें. पेड क्वॉरंटायन इतली बील जाली ती आनी एकटो कोणाक त्यांनी 36,000 कितें भरून तो भायर सरलो. जाल्यार आतां एका कालच्या पयरच्या दिसाक म्हणाले 48,000 भर आनी वॉच तुका रिलीज ऑर्डर काडला आनी हें काडला. तो मनीस कोण आहा पळय तो 100 रुपीज दिवन वाडो घेवंक शकना. ही इज अ व्हेरी पुअर. ही इज माय ब्रदर. ओके, तो खूब गरीब आहा. तेजी परिस्थिती खूब विकट आहा. आनी प्लस तेच्या चेडवाक व्हडले चेडवाक थायरॉयडाचें दुयेंस आहा. तो बांबोळे मेडिसीन हाडपाक तोच व्हरतलो. म्हणल्यार बायले घेवन भुरग्यांक घेवन तो वयता येता. आतां ताका थंय स्टक केला म्हणून ना तो मेडिसीन हाडूंक वचूंक शकता ना घरान तेजें रेशन कितें हाडूंक शकता, कितें खावपाक जेवपाक खूब तांकां त्रास आहा. सो हे गव्हर्मेंटान कित्याक लागून अशें केलां, कोण हेच्या फाटी आहा आनी हेका भितर उडून कोणाक चड फायदो जाता हें म्हाका कांय कळना. गरीब लोकांच्या स्किमी खातीर सरकारा कडेन पयसो ना खंय, पूण नवें राजभवन बांदपाक पयसो खंयच्यान आयलो असोय प्रश्न संजय बर्डे विचारता. पळयात. गव्हर्नर पॅलेस आणि तेंच्यांनी लेजिस्लेटेड असेंब्ली जी आसा न्ही ते रिन्यू करपाक तेंच्यांनी घेतलेली आसा. हांगा तेंचे पयलीं गोंयचे गव्हर्मेंटाची हे जी बिल्डिंग्स आसा, क्वॉर्टर्स आसा, पुलीस क्वॉर्टर्स आसा आनी आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाचे क्वॉर्टर्स आहा न्हू ते हेंचे सारके करपाक हेंचे कडेन पयशे ना. हेंचे कडेन पयशे ना. लोकांक जाणट्यांक जे पयशे येताले ते हेंचे कडेन दिवपाक पयशे ना. जे हेंचे कडेन लाडली लक्ष्मीचे पयशे येताले ते हेंचे कडेन पयशे दिवपाक ना. सॅलरी गव्हर्मेंटाची टिचरीची घालपाक हेंचे कडेन ते पयशे ना. पूण हे पयशे सँक्शन करपाक तांकां खंयसून बुद्धी येयली. हे गव्हर्नर ऑफ पॅलेस जी आसा न्ही ही गव्हर्नर पॅलेस ही कोणाक तरी अंबानी अदानीक कोणाक दिवपाची केल्या ही थंयसर दिवपाची ना. गव्हर्नराची काय कंप्लेंट ना, खंयच्याच गोंयच्या भावाची कंप्लेंट ना. पूण तुमी थंय खाली कित्याक करता आनी नवें कित्याक लागून बांदता हे गोंयच्या लोकां कडेन स्पश्टीकरण दिवपाचें. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. कोरोनान गोंयभर मुळां पातळायल्यात. गांवगिऱ्या वाठारांनी लेगीत लोक भियेल्यात. पूण एक बरी खबरय आसा. लक्षणांतल्यान सुटका मेळपाची आस्त निर्माण जाल्या. कारण वॅक्सिन येवपाचे वाटेर आसा. पूण सध्या तरी सोशल डिस्टन्सिंग आनी सॅनिटायझेशन ही काळाची गरज जावन रावल्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंगळारा ESI कोविड हॉस्पिटलांत वचून थंयची स्थिती जाणा जावन घेतली. ESIक भेट दिल्या उपरांत मडगांवां वचून मुख्यमंत्र्यान दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाकय भेट दिली. कोविड-19चे रिपोर्ट उसरा कितें घेतात हाचें ताणें स्पश्टीकरण दिलें. तशेंच उत्तर गोंय कोविड हॉस्पिटल बांदपाची गरजय ताणें उक्तायली. कोविड हॉस्पिटल जे आहा पळय रे तेन्ना आमी सुरू करतले तेन्ना सगळ्यो फॅसिलिटीज ते अवेलेबल, स्पेशली ऑल द मेडिकल गॅसीस विथ द इक्विपमेंट आमी तेच विचार करतलो. आतां ते खंय खंय अवेलेबल आसा. आमकां जर ते करचे आसत जाल्यार त्या पद्दतीची फॅसिलिटीज सगळ्या त्या हॉस्पिटलांत प्रोवायड करची पडटा. नो डावट तूं म्हणटा आजिलो हॉस्पिटल, बट आजिलो हॉस्पिटलाचो लोड जो सद्याचो आसा होय खूब मोठो आसा. दिसाक थंयसरूय बी 800 ते 1000 पेशंट वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाचे तपासपाक येता. जाल्यार त्याय लोकांचे म्हणजे आमकां जेन्ना कोवीड ट्रीट करता तेन्ना जनरल पेशंटूय आमी ट्रीट करता. हाजी काळजी तुमकां आसपाक जाय. कारण आतां सद्या फ्लू आहा, डेंग्यू केसीस आहा, मलेरिया केसीस आसा. कोविडानूच पेशंट मरता अशें न्ही, बाकीच्या कारणा खातीर सुद्दां पेशंट दुखोवंक शकता. ताजी काळजी घेवप तितकें म्हत्वाचें आसता. म्हणजे कोविडाक प्रायोरिटी दिली, बाकीच्यांक सेकंडरी पयलें जाल्यार बाकीच्या कडेन डेथ जावंक शकतल्यो. त्यो जावच्यो न्हू म्हणून आमकां सगळो समतोल सांबाळून आमकां तेजी काळजी घेवची पडटा.
आमचे कडेन जवळपास आतां काल 6,000 आशिल्ले, आज तेजी पेंडन्सी 5,000 येतली. एकीकडे पॉझिटिव्ह येयलो काय ना, वांगडा थंयसरले 300-400 लोक येता, म्हाजी टेस्ट कर. आमी बी पंच सरपंच आमदार सांगता टेस्ट कर म्हणून. पयर एकीकडे 300 टेस्ट करून घेतल्यो. भितरल्या फक्त एक बेकरीवालो पॉझिटिव्ह म्हणून 300 जाणांच्यो टेस्ट केल्यो. कितें फायदो? फक्त कोणूच पॉझिटिव्ह येवंक ना. म्हणून एक खंय तरी क्रायटेरिया जो आसा हो आमचो DHS टीम जी आसा आनी कन्सर्न हेल्थ ऑफिसर हाजेर थोडेशें सरूंक जाय. तेच्या कॉन्टॅक्टान खरोच कोण येयला भियोन वचोन सगळ्यांनी परत टेस्ट करचे अशेंय न्ही. म्हणून ती टेंडन्सी हे जे आसा पळय न्हू ही तशी चड जी आसा ही पेंडींग वाडल्या. त्या खातीर प्रायोरिटी आमचो डॉक्टर आमचो त्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो मेडिकल ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर दे वील डिसायड खरोच बाबा तेच्या संपर्कान कोण आयिल्ले आनी तेंच्यांनी जर करीत जाल्यार आमकां फोकस जो करपाक जाय एक्चुअल पॉझिटिव्ह पेशंटाचेर कोमॉर्बीड कंडिशनाचेर तो फोकस आमी करपाक शकतले. ते जाल्यार म्हाका दिसता फुडल्या 4 दिसां भितर जी पेंडींग आसा ते टेस्ट रिपोर्ट ते क्लियर जातले. कुंकळकारांक कुंकळे IDC जाय. ते म्हणटात कुंकळे IDCत 72 केसी मेळ्ळ्यात, तितूंतल्यो 35 केसी शारदा इस्पात फॅक्टरींतल्यो. कुंकळे IDC कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करचो अशें तेंच्यांनी मागलां. आणि आयज आमी ह्या सरकाराक सांगूंक सोदतात, गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक सांगूंक सोदतात, हेल्थ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतात की आमकां आज भिवपाची गरज आसा. आज कुंकळी इंडस्ट्रियल स्टेटी भितर व्हायरसाचो सामको धुमाकूळ जाल्लो आसा आणि हे सगळे जे मायग्रंट लेबर आसात ते सगळे गांवांनी रावतात. तुम्ही ऑफिसांनी बसून सांगनाकात त्या गांवांनी रावनात म्हणून. त्या गांवांनी रावतात. तुम्ही येवन पळयात. डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, तलाठी तुम्ही येवन पळयात. आणि हे प्रेझेंट सिच्युएशन जे आता पॅनिकेबल जाल्ले आसा, हे पॅनिकेबल सिच्युएशनान आमकां भायर काडात. आमी वेळ येयल्यार आता इंडस्ट्री बंद करतले. सगळे कुंकळकार आता मुखार सरलेले आसात. ही तुमकां स्ट्रॉंग मेसेज आमी दितात. जाता तितल्या बेगीन ही इंडस्ट्रियल स्टेट पळय आसा ही सील करात आणि हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करात. कुंकळे IDC कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करचो. कुंकळेची नगराध्यक्ष सुकोरिना कुतिनोन हेर नगरसेवकांक बरोबर घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक निवेदन भेटयलां. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्री उलयलो. पळयात. लेटरान आम बरयल्लें म्हणजे तुमी तेंचे एक्शन घेवचें. ज्यो फॅक्टरींत हे पॉझिटिव्ह मेळ्ळे केसीस जाय त्यो मायग्रंट्सां हाडाय तुमी चॅक करचें आनी जात ते भाशेन तुमी ह्यो जाल्यार तेंचे एक्शन घेवचें म्हूण. सेम आनी कंटेनमेंट झोन करपाक लागून आमी तांकां सांगिल्लें. मग आतां त्यो केसीस तेन्ना थोड्यो आसल्यो, आतां चड केसीस जाले आनी चडान चड वाडटाय. म्हाका दिसता, म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळटे प्रमाणे सगल्यो हे केसीस ते डिक्लेअर कोनाय. आतां सिटीच्यो म्हणटाय ते 25-26 कितें जाल्यार प्रत्येक इंडस्ट्रियल स्टेटीन आमी आमचो लेबर कमिशनर आणि आमची FTA डायरेक्टर ही ताच्या बरोबर फार्मा इंडस्ट्री हांच्या बरोबर सगळ्यां कडेन उलयता. तांकां SOP प्रोटोकॉल फॉलो कर म्हणटा आनी त्या अनुसार आमी इन्स्ट्रक्शन. मडगांवां एक भिकारी कोरोना पिडेस्त म्हणून कळून आयिल्ल्या उपरांतय संबंदीत यंत्रणा गंभीर जावंक नाशिल्ल्याचें थळाव्यांक दिसता. मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्चीच्या हेरिटेज हाऊसाच्या व्हरांड्यात कांय भिकारी आनी अनाथ लोक रातच्या वेळार आलाशिरो घेतात. सोरो पिवन ते मस्ती करतात. थळाव्यांनी येवन थंय आवाजय काडलो. ते उपरांत पुलिसांक आपोवन हाडून घरान आशिल्ल्यांक थंयच्यान पयस व्हेले. तुम्ही आधी किती जाण रावताय? सगळे किती जाण निघताय? किती जाण निघताय तुम्ही टोटल? किती जाण? 4 जाण. कोण ते खंयचे? कोण ती? तू त्यांक वळखता? हे नाका तो नाका, तू त्यांक वळखता? ओल्ड घरान आमगेल्या हे आमगेले एंटीक हाऊस हे हो झोन आमगेलो सगळे ओल्ड हाऊजीस हिंगा. आनी हितून हे पळय कोण तरी मायग्रेंट्स येवन हिंगा पळय रावपाक लागल्या. एक बायल आनी एक कोण तरी तेंगेलो घोव आनी कितें म्हणून एक भुरगा ते इतली झगडटाली म्हणून पुलिशें इन्फॉर्म केले. पुलिसांनी इन्फॉर्म करून पुलीस येयले. पुलीस पयले आमी रोखडे आमी फोन मारून आमगेले गोवा 365 हांकां पयले. ते सदां आमकां रोखडे येता हिंगा. कित्याक फाटीं पयर तशी एक चोरी जाल्ली पळय तिका ते ऑपोजीट घरान. तेन्नाय तेच्या पुलिसां आपयले आमी त्या चोराक धरलो. चोरान ताका वयलो आनी तेन्ना झुप करून आमगेले गोवा 365 येवन आमी तांकां सांगलें हेंचें मातशें हें काड कित्याक आमकां हेंचें तोंडां लोकांक दाखोवपा जाय म्हण फाल्यां हे फाल्यां चोरून कोण तांकांय चोरून हें करतले म्हण देखून हेंकां नोट करपा लागून आज सुद्दां आमी सांगलां हेंचें तोंड पळय आनी हे मनशां मातशें तुमी हें करून पयस दवराय म्हण. कित्याक आमकां खबर ना आतां हे कितें दुयेंस घेवन आतां व्हायरस हेंकां कोण टेस्ट केले काय ना तेची सारकी बुरशी पयल्या तांकां
आनी हांगा हे जर वाड्या कोणाकय झालं जायत जाल्यार सारके त्रास जातले कित्याक पळय 2 क्लिनीक आहाय आमगेली एक 2 डॉक्टर आहा डॉक्टर गुदिनो आनी डॉक्टर फुलासो 2 क्लिनीक आहाय आमगे हिंगाची आनी लोक येता वयता दुसरे आमगेले हिंगा शॉपां आहाय पळय ह्या त्या शॉपांचेर वयताय आनी कितें घेताय कोणा हितून जर तर ते शॉपकारांक कोणाक जालें जाल्यार तेंच्या त्या शॉपार लोक सामान घेवन वयता तेंकां हें जातलें व्हायरसो तेका लागून आमकां हें जाय आसलें की हिंगाचो हेंकां धाडून घालपाक सगळ्यांक. चिंचणी गावात एक भाजी विक्रेतो ताच्या 2 सहकाऱ्यासयत कोविड-19 पॉझिटिव्ह आशिल्ल्याचो दिसून आयलो. उजो पावलोवपी दळान उपरांत चिंचणीच्या मार्केटात सॅनिटायझेशन केलें. हे आमचे व्हेजिटेबल शॉप तेका तो डिटेक्ट जाल्लो 2 दीस पयलो सो तो केसो आनी केसो काय हेका बरो ना म्हण जो GMC गेल्लो तेन्ना तेमी तेगे टेस्ट केलो तो पॉझिटिव्ह जालो. तो पॉझिटिव्ह जालो म्हणटकीर तेमी तेका ESI एडमीट केलो. एडमीट केलो म्हणटकीर आमकां इन्फॉर्मेशन येयलें कोण चिंचणी डिटेक्ट जाले केस आनी तो कोण काय म्हण सो तेगे वेर अबाउट्स आमकां कांय आसना. सो जायते त्रास घेवन आमकां फायनली आमी कळ्ळें तो व्हेजिटेबल वेंडराचेर शॉपाचेर काम करतालो. सो इमिजिएटली आमी सॅटर्डे ते बंद करपाक लायले शॉप आमकां खबर मेळ्ळी म्हणटकीर आनी आयज हो 3रो दीस तें बंद आहा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. रशियेन चीनाक जावपाशिल्ल्या S-400 मिसायल सिस्टमाचें वितरण आडावन धरलां. रशियेन चीनाचेर हेरगिरीचो आरोप केल्लो. ते उपरांत हे वितरण रशियेन आडायलां. चीनाक गुप्त म्हायती दिल्ल्याच्या आरोपा खाला सेंट पिटर्सबर्ग आर्क्टिक सोशल सायन्स अकादमीचो अध्यक्ष वालेरी मिटकोक आनी 2 चीन नागरिकांक रशियेन अटक केल्या. S-400 मिसायल सिस्टमाचे वितरण थांबोवपा खातीर रशियेचेर कोणे तरी दबाव हाडिल्ल्याचे चीनान म्हटलां. कोरोनाची म्हायती लिपोवन दवरिल्ल्याचो आरोप चीनाचेर जाल्लो. अशें आसले तरी WHOन चीनात येवपी आनी वचप्यांचेर बंदी घालूंक नाशिल्ली. उरफाटी चीनाचे शिमे लागच्या देशांनी चीनाची शीम बंद केली जाल्यार तांचेर कारवाय करपाची शिटकावणी WHOन दिल्ली. अशें आसूनय रशियेन चीनाक लागून आशिल्ली आपली शीम बंद केल्ली. तशेंच चीन नागरिकांचो विजाय रद्द केल्लो. दुसरे वटेन जुलयचे सुरवेक भारता आड सहकार्य करूंक नाशिल्ल्यान चीनान रशियेच्या एका शाराचेर दावो केल्लो. व्लादिवोस्तोक हे रशियेचे शार 1860 सावन चीनाचो भाग आशिल्ल्याचे चीनान म्हटलेले. ह्या शाराक रशियेन एकतर्फी करारा अंतर्गत चीना कडल्यान बळजबऱ्या घेतिल्ल्याचे तांणी म्हटलेले. लडाख वादांत भारता आड रशियेची मजत मेळूंक नाशिल्ल्यान चीनान ही भुमिका घेतिल्ली. रशियेन 2014 वर्सा चीना वांगडा S-400 मिसायल सिस्टमां खातीर करार केल्लो. रशियेन 2018 वर्सा चीनाक ह्या सिस्टमांची पयली मागणी पावयल्ली. रशिये कडल्यान ही क्षेपणास्त्रां घेवपी चीन हो पयलो देश जावन आसा. चीना बराबर रशियेन भारत आनी तुर्की बरोबरय ह्या मिसायल सिस्टमां खातीर करार केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. एका गुड्स कॅरियरान कुंकळच्या 3 दुकानांचेर गाडी ठोकली. सोमारा राती कडेन 11 सुमाराक हो अपघात जालो. दुकानदाराक सुमार 3 लाखांचे लुकसाण जालां. राष्ट्रीय महामार्ग 17 कुंकळच्यान वयता. पोर्तुगीज काळात बांदलेलो हो रस्तो अशीर आसा. आता ह्या रस्त्यावयल्यान हेवी वाहनांय धांवतात. देखून आता अपघात जावंक लागल्यात जातून दुकानांचेरय गाडयो ठोकपाक सुरवात जाल्या. हांगा बायपासाची गरज आसा अशें थळावे मागतात. कशी इकरा जाली इकरा कितें जालें हेजेर हेजेर तो भात जाल्लो आनी मान हे इतले 3 आमी मोड गेल तिची आनी सकाळ म्हाका मेळ्ळो सकाळ मेळ्ळो हांवें ताका विचारलें बाबा तूं बळी कांय घालना तो तूं आमगेले मनीस पूण तूं राव जालो थिंगा म्हूण सांगलें एक्सिडेंट जावन तूं मोड गेलो आनी म्हण हे आमी इतलें बघताय आतां चड पयसा काय म्हण हें कर ते आतां 3 पट म्हण आमगे शॉप मोड आमी एक्सिडेंट जावप पयस न्हू कितली लॉस जाता तुका आज आनी लॉस 3 लाख पयल्यान आसले केट केट व्हड गाडी राती आमी आसले न्ही एक्सिडेंट जालो हांव राती राती येयले जाल्यार केट गाडी केट लांबो गाडी साहेब हे कितें करलें जाता ह्या रस्त्याक बायपास काडूंक जाय हे हितू हे पुर्तुगेज तेंपार कोता जालें पुर्तुगेज तेंप कारेचेर बसून मडको इस्कोला वयताले पंपांक करून. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.